मानिवंत आग्नेल मनशां जिणी सोवें एकचार बांदूंक आमकां नमुनो हो दुसऱ्या नोवेनाचो विशय. देवाची रोसणेची काणी आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकार मेळटा. देवान आमकां एकामेकाच्या संबंदान जिवंक, एकामेकाचो हुस्को धरूंक आनी एकामेकाच्या आदाराक पावंक रोचल्यात म्हूण आमकां थंय मेळटा. तेंच करूंक आनी मनशांचो एकवट थिरावंक मानिवंत आग्नेल आमकां स्फूर्ती दिता. कसलीच ऑतोर करिनासतना तो सगल्यांच्या गरजांक पावलो. सगल्यांचो हुस्को ताका आसलो. जात, कात, धर्म तें पडे नासतना सगल्यांक एकसारकी तो लेखतालो. आपल्या लोकांकूय तो एकवटान आनी शांतीन एकूच फामील कशी जिवंक नेट उर्बा दितालो. असलेंच जिवीत जिवंक तो आमकां एक नमुनो. ताच्या सांत कोरोना पासत आमी मागुया. ह्या मिसाची किरीत इंतेसावां दिनवासनेचे मीस वेरोनिका लोबो करताली. आग्नेला मोजुतीन पेकोनी मागता फिलोमेना रॉड्रिगीस मेर्सेस. कॉन्स्टी जोल्मा दीस बरी भलायकी मागता दोमिंगो रॉड्रिगीस कोल्वा. Eklots amco sumi, ekuts amco bavat, ekuts amco bautism, eklots amco devbab, eklots amco sumi, ekuts amco bavat, ekuts amco bautism, eklots amco devbab. Uvitrak mea vorbi, shanti chaban pasan, sugli ekuts amca. आमका आपोन हाडल्यात देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सुमी, एकूच आमचो बावात, एकूच आमचो बावतीन, एकलोच आमचो देव बाप. एकलोच आमचो सुमी, एकूच आमचो बावात, एकूच आमचो बावतीन, एकलोच आमचो देव बाप.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय असो. मोगाल बाबा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो उनुनीत येवकार. आयज नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा मिसांत वांटो घेवंक इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, नो मॅन इज एन आयलंड. मनीस एक जुवो न्हय. आमकां दुसऱ्यांची गरज. एकचारान जिवंक जल्मान ते मरो पर्यंत आमकां समाजांत समुदायांत जिवंक दुसऱ्यांचो सांगात जाय. आमच्यान एकमुलीन जिवीत जिवंक जायना, कित्याक एकसुरपण जिवंक देवान आमकां रोंचूंक ना. ह्या संवसारांत वाट चलतना आमकां दुसऱ्यांची गरज. आयचो विशय मान्यवंत आग्नेल मनशा जिणे सवें एकचार बांदूंक नमुनो. जेजून आपल्या भौशीक मुन्यारपणान मनशा मदें कसलोच भेदभाव करूंक ना. आपल्या उतरांतल्यान आनी करण्यांतल्यान बरी खबर परगटली आनी एकचारान जिवंक आनीक वाडूंक मोगाची आज्ञा दिली. आमी जेजूच्या पावलांनी चलून क्रिस्ती एकवटाची स्वता सगल्या आमच्या भावा भयणांक वांटूंक सोबीत एकवटाचें आनी मोगाचें नातें बांदूंक बापाची कृपा ह्या मिसांत मागुया. आमी एकमुळी कशी जियेल्या आप आपल्याक देव सोमेस्तांक वसल्या आपसुवार्थाच्या पातकान आमी बुडल्या. देवा मुखार हें बलिदान ताका मानचे खातीर दर एका चुकीचे दूख धरून बोगसणे मागुया. आनी सगळीं बराबर म्हणुया, हांव पातकी सोर परेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मना चिंतून आनी तोंडा उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायगूंत सदांच सांकवार मरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर विनंती करात म्हूण सर्वेस्परा देवा लागीं मागुया. सोर पोदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. Krista kaklut koor, Krista kaklut koor, Krista kaklut koor, Krista kaklut koor. Somya kaklut koor, Somya kaklut koor, Somya kaklut koor, Somya kaklut koor. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या कोनवाल्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना कुशाल मोनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासनाचे सासनांक. आमेन.
दोरदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. भावार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपल्या लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण सजमन आसलो. कित्याक तांची लागीं आसा तितलेंय ती बागाक दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बोलान सुमया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक गवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदीं कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो गोरां आसलीं ती विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी धर्मदूतांच्या पांयाशीं दवरतालीं. आनी मागीर जण एकल्याक आपआपले गरजे प्रमाणे हे दुडू वांटतालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका धर्मदूतांनी बार्नाबास म्हणजे धीर दिवपी म्हूण नांव घाल्लें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो. तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून धर्मदूतांच्या पांयाशीं दवरले. देवाचें उतरें. देवाचे उडूकर. देवाच्या उतराक जबाब जातलो. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगळीं म्हणुया, वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेचीं आंगोस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंटाक ताणें बोलाचो पट्टो बांदला. जबाब, वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालो ना तसलो तीर केलाय. औरंगाबादान तुजे सिंहासन गोट उबें आसा. सासणांतान तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब, वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर केदींच हालो ना बदलना. संवसार सरो सर सर्वेस्परा तुज्या घरांत पांगतली पवित्राय. जबाब, वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorvesporatsui, sorvesporatsui, zui, zui. Sorvesporatsui, 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 zui, zui. Uloyata somia, tuji zakrai koda. Tuji zasnak utra, galzan baguk laleta. Uloyata somia, tuji zakrai koda. Tuji zasnak utra, galzan baguk laleta. Sorvesporatsui, 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 zui, zui. Sorvesporatsui, 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 zui, zui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपले दोळे स्वर्गार लावून जेजून म्हळें, बापा, हांव मागणें करतां तें हांचेच पासत न्हय, तर हांच्या उतरा वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतलीं तेंय मनशां पासत. तीं सगळीं एक जावं. तूं, बापा, म्हजें सोवें आसाय आनी हांव तुजें सोवें आसां. तेच भाशेन तीं आमचें सोवें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. जशें आमी एक तशें तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्याय. हांव तांचें सोवें आनी तूं म्हजें सोवें, अशें तीं संपूर्णायेन एक जावं. आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. बापा, जंय हांव आसाय
थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खोशी आनी अशी तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा तांणी पळोवची कित्याक संवसार रचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय प्रमाणीक बापा संवसारान तुका ओळखूंक येवंक ना पूण हांवें तुका वळखला आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण हांणी वळखलें हांवें तांकां तुज्या नांवाची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो हे परी तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग ताचे सोवें आसतलो आनी हांवूय ताचे सोवें आसतलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भाव भयणीनो सुरवातेच्या उतरांनी आमकां उगडास केला सुरवातेकूच आदल्या कोरोरांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत देव मनशाक रचून ताका सांगाती दिता कित्याक एकटो जिवंक जायना हो सांगाती चूक आदारता मरण संवसारांत हाडटा आख्या मनीसकुळाक तरूय देव काकलूत नोयेच्या काळार परत ही समुदाय घडोवंक सोदता पूण ह्याय काळार आप स्वार्थी मनीस देवाच्या उतराक पाळो दिनासतना आपणाक जाय ते भाशेन जिवंक सोदता खा जे पिये मौजा मार हिडोनिजम आमी म्हणटा दुसऱ्याचें म्हाका पडूंक ना आप आपल्याक देव सोमेस्तांक बुट्टेन मरण तांचेर येता तोच देव काकलूत परत आपले पोरचेक ह्या लोटाच्या काळार नव्यान एकठावंक सोदता एका मोनाची एका काळजाची तांकां एकठावंक देवाचें मोन आपलो आशिर्वाद दिवंक पूण ती ओदीक करून कुडीच्या पातकाक लोबदून देवाक नाकारता गोंदळाचो पावस आनी उजो येवन ही शारां सोदोम आनी गोमोरा काबार जाता आनी हो देव त्या खेरीतपणी इजिप्तान तळमळटल्यांक पवित्र म्हूण न्हय ओसोक देखून आपलो सांगात दिता आनी तांकां एकठावून भासायिल्ल्या देशांत धाडूंक सोदता तुजो देश तुकाच दवर आमकां इजिप्तांत बरें बरें खावंक जेवंक मेळटालें जिरें मिरें लसूण कांदो मेळटालो हांगा तूं सदांच मानां दिताय देवाचेर साबार पावट ओक मानून वर्सांची वर्सां तांणी ही ओरोड्यांत साळ्ळीं देवान भासायिल्ल्या देशांत फकत जोसुआ आनी काबेल आनी ताचो कुटुंब भितर सरल्या तांकां समुदाय नाका जाली देव जसो समुदाय बाप पूत पवित्र आत्मो ते भाशेन जिवंक देवाच्या मोगान देवाच्या उतरा पोरमणे तांकां नाका जालें आनी देखून तांची गोत ओसली जाली देव मनशाक साडिना काकलूत दोयाल देव परत आपल्या पुताक धाडून ही समुदाय घडोवंक सोदता आनी आपल्या पुताचें रोगत मानल्या उपरांतूच पुनर्जिवंतपणा उपरांत तांकां पवित्र आत्मो घेवंक हो जेजू स्वामी एकठांयता त्या सणांतल्यान आंकवार मारे उदेशी आनी थंयसर ही समुदाय मोगाची जी आमी पयल्या वाचपान आयकलां ती धर्मदुतांचे शिकोवणेक उंड्याचे मोडणेक
मागण्यांक एकठांय आसलीं तांचें सगळेंच बागाक तीं घालताल्या एकामेका खातीर सगळी ड्रेसकाय सुद्दां विकून तीं एकामेकाक पावताल्या ओदी करून कोणाक गरज ताका. प्रितीच्या भाव भयणींनो, ही समुदाय असली समुदाय घडूंक हे सीस शिंपडल्या आनी हे भाशेन वावरूत रावल्या. आमकां देव उगडास करता आनी हो उगडास आमच्या कानान रिगोवच्या आदीन. एक उदाहरण, बोंडेली गांव आमच्या कर्नाटका वो गोवाचे बॉर्डरीचेर जुना म्हणटा हांव थंयसर सुरू जाता. जोयडा वाठार हे 40 किलोमिटरांचेर जायते तरेन लोक जे येता जोम्यांनी कसो म्हणजे तांची 5-6 घरां वो चडूच जालीं जाल्यार 20 ते 30 आख्या रानांत ह्या घाटांनी तीं जियेता आनी तांचे मदें वावुरतना आप कुशेन हांवें पळयलें तें हें. त्या गांवांत लग्नां जावचीं आसा जाल्यार तीं कितलीं जातल्या आनी त्या गांवांत कितलीं जातलीं हें पळयता हांव. समुदाय एकठांय जाता विटे करूंक, समुदाय एकठांय जाता लाकूड तयार करूंक, ह्या नव्या कुटुंबाक दुबळ्यांक घर बांदूंक. कसलो वावर तांच्या गांवांत करचो आसा तो आखोच गांव एकठांय जावन ती सांगाती जावं शेत रोवप जावं ते रस्ते ना म्हणटरीच त्यो खोड्यो पडटा त्यो पुरोवन वाट परत तयार करपाक. हो जावन आसा तांचो एकवट. केदी रात जावं ती पिडेस्ताक चादराक बांदून गोंयांत घेवन येता आनी मागीर वेहिकल मेळ्ळे उपरांत ताची बोस्ती हॉस्पिटलांत करता. हो एकवट आमकां एक देख. त्या वाठारांत एक क्रिस्तांव ना तरूय पवित्र आत्मो तांचे मदें जी येता हो एकवट बांदूंक आनी आमकां दाखयता ती क्रिस्तांव न्हूय तरूय आसतना एकवटाचें जिवीत जियेता. एकचार सांबाळटा, एकामेकाक सुखांत आनी दुखांत पावता. आमी कोविडाच्या काळार जायत्यांनी आदार केलो. आमी कोविडाक असले पिडेंक रावता काय एकठांय जावपाक. आमच्या गोंयांत आनी आख्या संवसारांत कितल्यो समुदाय कशी चलता एकदम बरी वादर. तुमी सायबिणीक लागून झगडटाले आपशींच तोंड खाला पडटा. तुमी वाटेक लागून झगडटाले आमी तोंड दुसरे भाशेन करता. कसली समुदाय काय पेपराचेरूच काय पेट्स कॅट्स आनीकूय म्हणुया रेट्स देखून म्हणुया आमी जायते तरेन PPCंत आनी ह्या समुदायांनी फिरगोजान आसलेल्या जोम्यांनी एकठांय जाता. कितें करूंक एकचार बांदूंक हें मन काय आमचें वो दुस्पोट घालूंक. हांव नासतना कांयच जायना. हांव नासतना कोयर चलना. हांव नासतना कोण रिडींग करना. हांव नासतना कोणाकूय आदार करया म्हणपना. आयज देखून तुमी नदर घालात. जायतीं जाणां रोमाऱ्यो घेवन येता. कितल्या जाणांनी गळोना ताका हाडला काय हांगासर. या आमी पाद अग्नेलाच्या पांयाशी. तूं पळय नाका तुजे लागीं दुडवांनी गळो नाका हांव तुका व्हरतां म्हज्या कारान व्हरतां. आमची फिरगोजीची भास. कितल्या फिरगोजकारां आमी आख्या गोंयांत शिंपडलेलीं. वरस गेल्ले काबार जायत येता एकूच म्हयनो कसो उरलो आसा. कितल्या फिरगोजांनी दुबळ्यां खातीर जांचे लागीं घरदार ना तांकां बांदलां काय.
आमी तियात्र हाडटले हांव पयशे एकठांय करतले हांव आमी पुरसांवां काडटले हांव सायबिणीची फुलां घालतले हांव जायतीं वात्यो पेटयल्यो जायतीं आख्खे रस्ते बोंदेरांनी भरतले हांव दुबळ्यांचें घर तुवें ताका नळे गायल्या काय तूं पेपर घालून आख्खी बोंदेरांक लावून गांव भरता कसलें क्रिस्तांवपण काय आमचें जेन्ना म्हाका हुस्को ना म्हजे समुदायाचो जी देवान म्हाका रोचला ह्याच कारणाक जिवीत तोळें जियेतना दुसऱ्या खातीर जिये कोवीड पिडेकूच रावो नाका ओ कितें एक्सिडेंट जातलोच रावो नाका पूण दर दिसाक तूं क्रिस्तांव जेजू भाशेन मोडपाक बापा ती सोगोट एक जावं जसो तूं हांव पवित्र आत्मो बराबर जियेत हांव एक मनान एक काळजान आमचें जिवीत तें जावंक जाय आसलें ती देवाच्या उतराक सिसांच्या ह्या धर्मदुतांचे शिकवणेक एकठांय जातालीं आमी रेतीरांक एकठांय जाता आमी नोयनाक एकठांय जाता आमी डेली मिसाक एकठांय जाता आमी मागण्यांक एकठांय जाता आमी मिसाचे भेटेक आनी तरूय मीस जाले उपरांत मागणें जाले उपरांत धर्मदुतांची शिकवण आयकले उपरांत आमी ताच्या वयर कांयच करिना जेजू आपणाक मोडटा आनी वचून हे उतर आपलें जिवोवंक मागता तुज्या घरांत म्हज्या घरांत तुजे समुदायेन म्हजे समुदायेन न्हिदून रावंक न्हय म्हाका समुदायाचो वांगडी कसो हो जेन्ना हांव देवाचें उतर जियेता आनी हे पाद आग्नेल ताणें खेरीतपणी आपल्या जिवितान पाळलें ल्हान आसतना समुदायेन दोतोन शिकयली आवयचो भार आपणाचेर घेतलो भुरग्यांक तयार केली फुडाराक असल्यो समुदायो बांदूंक पाद आग्नेल दुसऱ्याच्या हुस्क्यान कोणाक गरज तें सोदून काडून ते पवित्र सभेक शीट कायतालो आनी देखून ताका म्हणटले हांव वाघ कसो आल्तारार तो शीट कायतालो समुदायेक कुमसारांत मेंढरो चूक वळखतल्यांक देवाची काकलूत दिवपाक पूण आल्तारार वाघ कित्याक देवाचें उतर आख्खे समुदायेन ताका जियेल्लें जाय आसलें आनी देखून तो खोर्चेन खोर्चून हें देवाचें उतर पोरकुट्टालो जेजूच्या काळजाची ताची कुशालकाय जेजूचें काळीज ताणें वळखलें देखून व्हडांतलो व्हडलो सेरमांव ताचो जेजूच्या काळजाचो ताच्या काळजाक कितले पाट आसाय काय तें सांगून आसलो पूण ताजें काळीज मोवाल दुसऱ्या सवय बेतसायदे तोळे लागीन ह्या सांडलेल्या भावाक जेजू उरपंजी बराबर पयलो आपूण वेता सोदून काडटा पळय तुमी ताका सांडला ते फातरान मारूंक हाडलेले वस्तोरेक पळय तुमी पातक केला म्हाका कायदो आसा फातोर मारूंक पूण हांव मारिना तिका वेंगयता समुदायेन हाडटा विधवेच्या पुताक जिवीत दिता एकसुरी तिका सांगात दिता हो जेजूचो संदेश पाद आग्नेलान आपल्या जिवितान पाळलो आनी देखून आमकां दर एकल्याक कायदो आसा न्हूच पाद आग्नेलाचीच बोगती करतात पूण खंयच्याय सादा भोगताची आनीक दर एकल्याक आमकां कायदो ही शिकोवण जेजूची धर्मदुतां उदेशी समुदाय एकचार बांदून हाडूंक आनी पाद आग्नेल आमकां हो नामणो जावन गेलो मनशा जिणेक एकचार घडून हाडूंक आयज देवाचें उतर आयकले उपरांत तूं आनी हांव आमचे गांवचे पवित्र सभेन आमच्या गांवचे समुदायो आसात थंयसर कशें वावुरतले हांव काय फकत संभ्रम करूंक मीस देवाचें उतर लग्नां बावतीज फोटो काडपाक हो आमी
गांवांत कोण गोरजेक सांपडलेलो आसा ताका सोदतले हांव काय आनी ताची सेवा करतले हांव. पिडेस्ताक भेटतले हांव. गोरजे वंतांक भुरगीं कितलीं शिकूंक आशेता गळना, कितल्या लागीं ग्रेस काय आसा कुसो सोर, आमी तांकां आदाराक पावतले हांव. आमी कोण नासलेल्याक पावतले हांव. आनी हे भाशेन हांव जेजूची शिकवण मानतां. जें मागणें ताणें केलां बाबा ती सोगोट एक जावं, म्हज्या कुटुंबान एक जातली, म्हजे समुदायेन एक जातली, म्हजे फिरगोजेन एक जातली आनी बापाक आमी मानलेलीं जातलीं. ही कृपा हे बलिदानांत आमी त्याच दुनियाताय मागुया. उबी रावून त्याच दुनिया देवाक खालतिकायेन बावरतान आमची मागणी आमी उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. हांवें तुमकां तुजी वळख दिल्या आनी अजून दितलो. आमचे पयस सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक एकवटून देसांतले पोचेक जेजूच्या पावलांनी चलूंक शिकोवंक बापाची कृपा आनी जाणवाय तांकां मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. नितीवंत बापा, संवसारान तुका वळखून घेवंक ना, पूण हांव तुका वळखतां. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजान, देशान, धर्मान आनी जाती काती मदें कसलोच भेदभाव करिनासतना एकवट विस्तारलोलीं हात्यारां जावं बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचो मोग केलाय म्हूण संवसार वळखून घेवं. जायत्यो आमच्यो भाव भयणी क्रिस्त आनी पयस सभेचे शिकवणे आड गेल्यात. तीं सगलीं जेजू सांगाता एकवटून तांचें सारकें काळीज मोन आपणावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमच्या घोराब्यांनी, वाड्यांनी आनी गांवांत एकामेकाची गरज वळखून एकामेकाक भोगसून मोगाचे भोगसणेचे आनी एकवटाचे पूल बांदूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. मानेवंत आग्नेलाची देख घेवन आमी सगलीं ह्या नोवेनांत वांटो घेतलीं. जेजू फाटल्यान बसून आमी मनीस जिनेस हवें एकचार बांदून घडून हाडूंक आमकां कृपा मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. भोव दयाल आनी मोगाल बापा, ही आमची थोडीशी मागणी तुका उबारल्या. तूं आमची काळजां मनां वळखताय. तुज्या उदारपणान एक एकल्याक हांगा सोमलेल्यांक आनी सोमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान भर म्हूण मागता हांव. क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. Baba, sur moje, vida tuka ekane, tuka swoptam, sur moje, tujenste kurka shele, moje hatge, moje paige, svikar purauta koshe. Tuzo mój Bóg, orgulkoru, szybkowo zoglądiu. Tukas Baba, sur moje, dita tuka ekane. Tukas
vomtam sur moce tuझे सेंकोर काशेने म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोदेदार देव बापाक मान दात असलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पुंज सभेच्या दावाक सुरेस्पोर मानून घेव. मोगाल बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टां मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची भेटोवणी प्रोत्सोन जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास सुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता. जिव्या भावार्थान ताच्या पुनर्जीवनपण परगट्टा. तीर बोरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक वंतरेकता. देखून आतां देव दुतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaranzo sorvespor tu Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका उत्सर्गी जोयजो सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोयजो उत्सर्गी तुका उत्सर्गी जोयजो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होवलो खाता
आनी एकाशीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण पुरगुटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी बोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पितां तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टाकुटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दवरता आनी सोर्बकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगत्यां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन आमी जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमची काळजां मोना एका मोनाची एका काळजाची आमी जावंक हे वेळार एकामेका खातीर मागुया म्हणून आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान वत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक सोडली पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सची येता आनी राजवट चलयता सासनाचे सासनांक आमेन सुम्याची शांती सोरांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान सुम्याची शांती वांटुया जेजूची शांती तुमकां देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी वतोचीच समी सुगोट एक जावं म्हूण मागता ताचेर विस्वास दिवता ती आनी ताका शेवंक आपयल्यांत ती सोगली आमी सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
सोवे आमी सोगली आत्म्या वरवीं आमी सोगली बापा मुखार आमी सोगली आमी सोगली आमी सोगली जेजू आमचो व्हडलो भाव आमी सोगली ताचो बापूय आमचो बाप आमी सोगली ताचो आत्मो आमचो प्राण आमी सोगली आमी सोगली आमी सोगली आत्मो दिला जोणेकल्या आमी सोगली ताची देणी वेगवेगळी आमी सोगली सोगल्याक रूपणे जेजूचे आमी सोगली आमी सोगली आमी सोगली प्रार्थुया. कोनवाल्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याई देखून आमी तुका दिन वाचताव. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सर्गीचें बळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरीन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. कळवण्यो. नोवेनाच्या दिसांनी कुमसारां सदांची पुरी रेकन्सिलिएशन कॉपेलांत कावन्सिलींग गरज तांणी आमच्या रेतीर सेंटरांत वेचें. आमचे यादनीक भाव तुमचे सेवेक थंय आसतले. कोंकणी बायबल डायरी 2023 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेवतात. आमच्या सिमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमचे बर्सीस डेस्क आसा थंयसर तुमच्यान कॉन्ट्रिब्युशन दिवंक येता. मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन जायत्यांक जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फाव जातात. ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळोवंक जाय. जायत्यो सोयंबावरती अजापां जातात. तांचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी एअर टेस्ट करतात. तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्नाचे आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवचें. पाद आग्नेलाचे मजतीन जायते उपकार मेळटात. तातूंतलो एक वाचता. फिलोमेना डिमेलो सांतिनेज जावन बरयता. गेल्या उतुमरांत म्हाका जोर आयिल्लो आनी वचून नासलो. हॉस्पिटलांत एडमीट आसली. जायत्या भाशेची टेस्ट करचे पडले. टेस्ट करचे पयलीं हांव सदांच मानेवंत आग्नेला लागीं मागताली म्हजो रिपोर्ट बरो येवंक. म्हाका TB हॉस्पिटलांत पासून व्हेलें पूण कांयच मेळो नासलें. थोड्या दिसांनी म्हजे नोंडेचें चेडूं पिलार आयलें. ताणें मानेवंत आग्नेलाचे फोंडाची माती म्हाका पिवंक दिली
आनी ते मेरेन हांव आयज पासून सारकें बरें आसा. मानेवंत आग्नेलाक दिन वाजता आनी बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. मागण्यांक उबी रावया. मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें, उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजें मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचुऱ्या लेगून तुवें करून दाखयल्याय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशें परीत चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाजता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज सांग. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें म्हजे फाटल्यान म्हणात. अगणीत काकचे देवा, ओगोनीत काकुटच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. मानेवंत आग्नेल माग आमचे पासून. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताचे शांतीन मान्यवंत आग्नेला भाशेन मनशा जिणे सोवे एकचार बांदूंक हांव तुमकां धाडटां. देवाचे उपकार. आमकां तूं सांडू नाका. ह्या परदेसान आमकां धाड, स्वर्गांत तुजो आदार. हें गोंय आमचें बागीचें, उंचा मोडाचें देणें. आग्नेलाचें पायणें घालूंक ताका भाग मेळ्ळें. आग्नेलाचें पायणें घालूंक ताका भाग